नमस्कार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्याक मायमुगाचो येवकार पळोवया। आयच्यो मुखेल खबरो। मध्य प्रदेशातल्या धारात स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आणि 8व्या राष्ट्रीय पोषण महाशिबिरांची झाली सुरुवात। आदी सेवा पर्व कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांचे स्वदेशी वापराचे आवाहन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 75व्या वाढदिसा निमतान संवसारभरातल्यान भेटल्यो परबो। पुराय देशासयत गोयात लेगीत सुरू झालो सेवा पखवाडा। कला अकादमीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी सेवा पखवाडा कार्यावळीचे जाले उक्तावण। वीस कलमी कार्यावळी खाला घरा नियमित करपाच्या येवजणीची अधिसुचोवणी जाल्या जारी। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। अखंड भारताची बुनियाद दवरपी सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी हैदराबाद निजामाच्या तावडीतल्यान केले मुक्त। 78व्या हैदराबाद मुक्ती दिसा निमतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केले परडीचे निरीक्षण। आणि आता खबरो विस्तारान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मध्य प्रदेशातल्या धार वाठारांतल्यान देशभरातल्या स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आणि 8व्या राष्ट्रीय पोषण महाशिबिराक सुरुवात केली। देशातल्या सगळ्यात व्हड पीएम मित्र उद्यानाचो बुनियादी फातर प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी बसयलो। तशेंच मातृवंदन येवजणे खाला 15 लाखा परस चड बायलांक अर्थीक मजत हस्तांतरीत केली। मध्य प्रदेशातल्या आदिवासी वाठारा खातीर आदी सेवा पर्व ह्या कार्यावळीचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार उलयतना स्वदेशी संकल्पनेचो प्रसार करताना प्रधानमंत्र्यांनी सणासुदीच्या वेळार वेपाऱ्यांनी आपूण विकतात तो सगळो म्हाल भारतीय बनावटीचो आसचो अशें आवाहन केलें। करीब 1300 एकड़ जमीन 80 से ज्यादा यूनिट को आवंटित भी कर दी गई है। यानी यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम और फैक्ट्री बनाने का काम दोनों एक साथ चलेगा। इस पार्क में रोजगार के 3 लाख नए अवसर भी बनेंगे और एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट का पर। पीएम मित्र पार्क के सामान इधर से उधर ले जाने की लागत कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम होगी, हमारे प्रोडक्ट सस्ते बनेंगे और दुनिया में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे। इसलिए मैं एमपी के लोगों को, खास करके मेरे किसान भाई बहनों को और मेरे नौजवान युवा युवतियों को पीएम मित्र पार्क की बायलांच्या भलायकी विशीची जागृताय वाटली असे मत काय बायलांनी उक्तायले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज 75वो वाढदीस मनयतात। पुराय संवसारभरातल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांका वाढदिसाच्या निमतान फुडाऱ्यांनी, खेळगड्यांनी आणि उद्योजकांनी परबी भेटयल्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्या काशी मतदारसंघाचे खासदार आसात त्या वाठारांत गंगा आरतीचे आयोजन केल्लें। ब्रिटनचे आदले प्रधानमंत्री ऋषी सोनक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे आमचे बरे इश्ट आसात आणि तांकां लागून भारत आणि ब्रिटनचे संबंध बरे घटमूट जाल्यात अशें प्रधानमंत्र्याक परबी भेटताना सांगलें। It's a great pleasure to wish Prime Minister Modi a happy 75th birthday. In these uncertain times, we all need good friends, and Modi ji has always been a good friend to me and to Britain. I'm delighted to see UK-India ties going from strength to strength. I know we both enjoyed the recent England-India Test series, a reminder of how many things our two countries share. As someone from a British Indian family, this relationship will always have a special place in my heart. I'll always remember fondly travelling to India as Prime Minister for the G20 in 2023 with Akshata. It was a superb event, befitting India's standing on the world stage. So Modi ji, I wish you all the very best for your birthday and look forward to seeing you soon. जैताच्या वेळार सगळेच जाण वांगडा उबे असतात, पण जेन्ना हार मेळटा तेन्ना खूप थोडे लोक वांगडा उबे आशिल्ले दिसतात। अशा वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली उर्बा आणि तांचो सांगात आमकां खेळपाक आणि जैत मेळोवपाक प्रेरीत करता अशें भारतीय गोलंदाज मोहम्मद सिराज हांणी प्रधानमंत्र्यांक वाडदिसाची परबी भेटताना सांगलें। हारते तो मतलब
बहुत कुछ ही लोग साथ में रहते हैं, जब जीतते हैं तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। तो वो टाइम पे मोदी जी ने आए, हम लोग को मिला तो बहुत ही अच्छा लगा वो चीज। हम लोग जब T20 वर्ल्ड कप जीते मतलब सेलिब्रेशन कर रहे थे हम लोग, उसके बाद पूरे ड्रेसिंग रूम में आए, फिर उनका कॉल आया, तो उनका कॉल आया था, हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे वो टाइम पे, क्योंकि बात करनी थी मोदी जी से। और फिर उनसे बात किए, मतलब उन्होंने बोला कि कांग्रेचुलेशन, तो मतलब एकदम से मतलब और खुशी का माहौल हो गया था। स्पोर्ट्स को लेके बहुत ही वो एक हॉबी की तरह देखते हैं। प्रधान नरेंद्र मोदी जी, हैव ए ग्रेट ईयर, हैव ए ब्लास्ट, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। आपको ऊपर वाले ऐसी सेहतमंद रखे और ताकत दीजिए, ऐसी आप कंट्री के लिए जो अभी तक कर रहे हैं आप वही करते रहिए। वंस अगेन मेनी हॅपीनेस ऑफ द डे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एक दूरदृष्टी आशिल्ले फुडारी आसात। ज्यांना वेळ बरी नसता त्यांना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वांगडा असतात अशें इस्रोचे आदले संचालक के सिवन हांणी प्रधानमंत्र्यांक वाडदिसाची परबी भेटयतना सांगलें. He is a visionary leader. He used to really take care of the people when they are in the bad times. He encourages the people under his leadership for last 10 years. If you are seeing the space program in India has grown exponentially, very high rate. He has given very good roadmap to create our own space station. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। ह्या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान सेवा पखवाडा हो 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर मेरेन देशभर चालू उरतलो. गोंयांत ताची सुरवात आयज कला अकादमीत आयोजित खासा कार्यावळी वरवीं जाली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, खासदार सदानंद शेट तानावडे, भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक आनी हेर भाजपाचे मंत्री, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळी वेळार 62 कोटी अर्थीक मजत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी भेटयली. तशेंच स्वयंपूर्ण सखीची नेमणूक, 48 आजीविका वाहनाक मान्यताय, SVEP कार्यावळी अंतर्गत नव्या प्रकल्पांची सुरुवात अशा साबार प्रकल्पांची सुरुवात, सशक्तीकरण आणि आत्मनिर्भरतेची मोख मुखार दवरून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाली. सेवा पखवाडा कार्यावळी अंतर्गत गोंय सरकार नागरिकांच्या भलायके खातीर आणि आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण गोंय अभियाना अंतर्गत पुराय गोंयभर राबयतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान गोंयांत लेगीत विंगड वाठारांनी खासा कार्यावळी आयोजीत जाल्यो. तुयेच्या इस्पितळांत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियाना अंतर्गत भलायकी शिबिरांचें आयोजन जालें. हाचें उक्तावण मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर, पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकार, पेडणे नगरपालिकेचे वांगडी तशेंच थळावे पंचायत वांगडी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी गोंयांतल्या भलायकी वाठारांत जाल्ल्या उदरगतीची तोखणाय केली. सदांच आमी पळयतात की महिला ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आपल्या लायफान. जे घर चलता ते महिला चलयतात आनी दुसरो आपुलकी प्रेम म्हणटात ती भुरगीं. आनी जर ही दोनूय बरी हेल्दी जर आसात जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सारके
जे काम करतात भायर आणि बाकीच्या गोष्टी करतात तांकां एक बरी मोटिवेशन मेळटा आणि आमी वेगळे वेगळे स्टेटींनी भोंवतात तेन्ना हेल्थ इश्यूज इतले मेजर असतात की तांकां एक हेल्थ सेंटर बारीकशे हेल्थ सेंटर सुद्दां गांवांनी नासतात आणि तांकां कितलेशे ट्रॅव्हल करचें पडटा आपल्या भुरग्यांक घेवन बायलांक घेवन प्रत्येक गांवांनी सिटींनी वयचें पडटा आणि आयज आमच्या गोंयांत इतले एडवान्स टेक्नॉलॉजी आसा सिंधुदुर्गांत जावचे कर्नाटकांतल्यान जावन सगळे जाण जीएमसी हांगासर ट्रिटमेंटाक येतात आणि आमी गोंयकार सदांच आमकां कितले दिता तितले कमी म्हणजे आनी बरे जाय आसता आयज सगळ्या गांवांनी हेल्थ सेंटर आसात बऱ्यापैकी फॅसिलिटीज आसात म्हजे घर येवजणेच्यो अधिसुचोवणी येवपाक सुरवात जाल्या तेच प्रमाण संबंधित येवजणे विशीं अर्ज करपाचे फॉर्म लेगीत थोड्याच दिसांनी संबंधित कार्यालयांनी मेळपाक लागतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 20 कलमी कार्यावळीचेर वक्तव्य करतना सांगलें. म्हजे घर ही स्कीम हांवें जेन्ना लॉन्च केल्या पळय न्ही तातूंतले प्रत्येक नोटिफिकेशन्स येवपाक लागले. तुवें पळयलां आसतलें 19 वर्सां पयलीं ते सुद्दां तेंच्या नांवार करून दितले. ते प्रत्येकाचे नोटिफिकेशन्स येयला येवपाचे आहा ते सगळे करून फॉर्म आनी हे सगळे फायनलायज करी. 20 कलमी कार्यावळी खाला बांदिल्ल्या घरांचे नियमन करपी येवजण सुरू जाल्या आणि हाचो लाव नागरिकांक मेळटलो अशें मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी खबराकारां कडेन उलयतना सांगलें. We are basically trying to regularize all the houses as far as the 20-point program. This 20-point program was a scheme in 1980, which 100 square meters of land was allotted to the homeless. So now what has happened? Some people are there, the original people are there. Some people may have sold it. So we are not going back into it. So whoever is holding the rights now, it will be regularized on their name. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान परवरेच्या दिव्यांग विद्यार्थ्यां खातीरची शाळा संजय स्कुलांत दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी केक कापून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो जल्मदीस मनयलो. ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे, गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकर, आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकर आनी संजय स्कुलाचे शिक्षक आनी विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार मंत्री रोहन खंवटे हांणी विद्यार्थ्यांक केक भेटयलो. आनी आतां खबरापत्रान घेवया एक ल्हानसोच विसव. सर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ. सुप्रिया बाहर है और चिल्ला कर बोल रही है कि सबके मर्डर उसने ही किए. दुर्लभ दीवान को भी उसने मारा, वसंत जी को भी उसने मारा. ये बेकसूर है, इन्हें रिलीज कर दिया जाए. वो लीजा अच्छी लड़की नहीं है, वो मुझे जान से मारना चाहती है. उस पे काला जादू भी करा, ऐसे पानी लेके भी फेंकती है मेरे ऊपर. आपके वकील मिलने आया है. अब समझो मेरी बेल हो ही गई. इतनी देर क्यों लगी आपको मिस्टर रस्तोगी? मुझे इस काल कोठरी से बाहर निकालिए. जब रंजीत सर के पास पुख्ता सबूत हो तो बाहर निकलने का ख्वाब देखना भी जुर्म है. जब तक प्रूफ साबित ना हो जाए ना, उसका कोई मोल नहीं रहता. प्रूफ तो साबित अदालत की पहली तारीख को ही हो जाएगा. देखिए भेद भरम, रहस्यों का माया जाल, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुमी पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन. श्री कामाक्षी देवी होमिओपॅथीक वैजकी महाविद्यालय आनी इस्पितळ शिरोडा हांणी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीच्या जोड पालवान मोफत मल्टी स्पेशालिटी भलायकी शिबिराचे आयोजन राजभवनातल्या दरबार सभाघरात घडोवन हाडले. ह्या वेळार सर्वायकल स्पॉन्डिलायसिस, रुमेटॉइड आर्थरायटीस, फ्रोजन शोल्डर ह्या सारकिल्ल्या दुयेंसां खातीर फुकट उपचार दुयेंतींक दिले. डायबिटीज आनी रक्तदाबाच्या दुयेंतींक लेगीत फुकट वखदां भेटयलीं. ह्या वेळार राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी भलायकी शिबिराक भेट दिवन दोतोरां कडेन चर्चा केली. ह्या वेळार उपस्थित दोतोरांनी ह्या भलायकी शिबिरा विशीं अदीक म्हायती दिली.
homeopathy is one of the system that comes under the umbrella of Ayush system, which is being propagated and publicized now full India-wise by even our Prime Minister. Today we are holding a camp here, a general check-up camp in our homeopathic system of medicine for the staff and their families of Raj Bhavan. Since morning we are here, we are also doing the blood sugar checkup here, and it has been a wonderful experience with tremendous response from Raj Bhavan. We are in gratitude to our Honorable Governor Sri Raju ji sir for allowing us and permitting us to conduct this camp in this premises. Today we have organized a multi-specialty free checkup camp in collaboration with Indian Red Cross Society, Goa branch at Darbar Hall, Raj Bhavan. We thank the Honorable Governor and his team for giving us the opportunity to organize a camp here. Sri Kamakshi Devi Homeopathic Medical College has also have a peripheral OPD at Indian Red Cross Society, Goa branch office with functions on every Monday from 9:30 to 1 for the people, and it's free of cost. मोपा वाठारांत रानटी हत्तींचो वावर आसा तो मेरेन नागरिकांनी रातचे घराभायर सरचे न्हय, तशेंच एकट्यान रस्त्यावेल्यान गाडयेन वचप धोक्याचें थारतलें. हाका लागून नागरिकांनी जतनाय घेवची अशें आवाहन मोपाचे सरपंच सुबोध महाले हांणी केलां. जो मेरेन मोपा वाठारांतल्यान राना खाते हत्तीक धरिना तो मेरेन नागरिकांनी खबरदारी घेवची अशेंय तांणी सांगलें. 10 वर्साचो हत्ती नाव ओमकार हो महाराष्ट्रांतल्यान आमच्या मोपा गांवांत त्यांनी प्रवेश केला आणि आयज फुल आमचे चीफ कन्झर्वेटर मागीर RFO सगळे पेडण्याचे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे सगळे पदाधिकारी आसा त्यांचे जे मॅन पॉवर आसा ती सगळी आयज हांगासर डिप्लॉय केल्ली आसा त्या हत्तीक परत धाडपा खातीर महाराष्ट्रांत. आणि तो 10 वर्साचो असल्या कारणान जशें आमकां तांच्या कडल्यान समजता की तो तसो डॅमेज करपाक किंवा कोणाचेर हल्लो करपा सारकी परिस्थिती ना, पूण जर यदा कदाचित कोणें तोंडा फुड्यान मेळ्ळो जाल्यार कॅज्युअलिटी जावपाचे चान्सीस आसूं शकतात. सो ताका लागून लोकांक एक आमी अवेरनेस करपा खातीर आव्हान करता की तांच्यांनी खंयच रातच्या टायमाचेर शक्यतो आयचो दीस तरी जो पर्यंत आमकां कन्फर्म जायना की तो रिटर्न महाराष्ट्रा पावना तो पर्यंत घरांतल्यान भायर सरचें न्हय. जितले अवॉयड करपाक शक्य आसा तो करचें. खास करून भुरगीं जीं घरा भितर भायर खेळटा बी कडची मोपा आसतली मोपाची आसतली तांच्यांनी भायर येवचें न्हय. आनी जाणट्या मनशांनी जे खंय तरी आमच्या बागायतीन आसूं किंवा काजू बागायतीन आसूं जे वयता बी जाल्यार मातशें एका दिसा खातीर तांच्यांनी अवॉयड करचें. राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठान गोंय पुलिसांच्या सहकार्यान वेगवेगळ्या राज्य आणि संघ प्रदेशातल्या पुलीस अधिकाऱ्यां खातीर पर्यटन व्यवसायाचेर 5 दिसांच्या निवासी प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. हातूंत गोंय, जम्मू काश्मीर, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली आणि दमण दीवच्या पुलीस अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतिल्लो. ह्या वेळार राष्ट्रीय रक्षा विद्यापीठाचे प्रतिनिधी विशाल कटारिया हांणी पर्यटन उद्देगांत नागरिकां कडेन कशें वागचें हे विशींचें प्रशिक्षण ह्या कार्यशाळेंत दिल्ल्याचें तांणी सांगलें. 5 days residential training program aims to give them the hands-on practical as well as the theoretical knowledge about the what are the challenges the tourism policing facing, and what are the like how should they behave with the general public, including their soft skill and their what type of welcoming nature should police officer have, and how they can ensure the safety and security of the tourist. So we will develop our culture of Atithi Devo Bhava. So this is the main motto of the training program. These are the tourist police. So they are from the different regions, not only from the coastal, as we have the participants from the Jammu and Kashmir as well. So they are coming from the Himalayan region. As the tourists coming from the domestics as well as from the foreign countries also. So firstly, police officials must understand the cultural diversity, and we have also give them exposure to the hospitality sector. So they will learn from them that how they should welcome the this tourists. स्कूल ऑफ बिहेवियर सायन्सच्यो संचालिका डॉ. नुरीन चौधरी हांणी पर्यटन क्षेत्रांत येवपी वेगवेगळ्या आव्हानांक पुलीस अधिकाऱ्यांनी कसो फुडो करपाक जाय हे विशीं मार्गदर्शन केलें. Basically, tourism flourishes where safety is ensured. So, practical and techniques of psychology helps our police personnel in understanding the behavior of the people, in understanding the causes of stress, in understanding the causes of conflict, which they need to deal with in everyday life.
So this training is more targeted or mainly aimed at upskilling or equipped the police personnel with techniques, psychological techniques, which can help them in identifying early causes of conflict, strategic ways to deal the situation, and planning for de-escalation, with which they can build trust amongst the tourists who are at distance from their home, who are at a new place where they need to feel safe, which only can be done with the help of police personnel, tourism policing. आयज 78वो हैदराबाद मुक्ती दीस. 1948 वर्सा निजामाच्या अत्याचारी शासनातल्यान सुटका करून घेऊन भारताकडेन हैदराबादान जोडून घेतले. ह्या वावराक भारताचे पहिले घरमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांचे भोव मोलादीक योगदान आसा. हो दीस मनोवपा खातीर हैदराबादच्या सिकंदराबादातल्या परेड मैदानाचेर कार्यावळीचे आयोजन जाले, जातून संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी ध्वज हुबोवन पुलीस दळाकडच्यान मानवंदना स्वीकारली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांणी ह्या वेळार उलयतना सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या योगदानाची याद काढली. सैकड़ों राज्य महाराज नवाब थे, उन सभी की बहुत अलग अलग मांगे भी थी. कई तो अपना खुद का देश भी चाहते थे. भारत की एकता पर सवालिया निशान लगे हुए थे. ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सूझबूझ, साहस, दूरदृष्टि, अद्वितीय नेतृत्व और संकल्प के साथ असंभव काम को संभव करके दिखाया था. भारत को उन्होंने एकता प्रदान की. एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव यदि रखी थी तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखी थी. स्वतंत्रता के लगभग 12 वर्ष बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ने, कि आज भारत एक है तो यह बहुत हद तक सरदार पटेल की स्टेटमैनशिप और प्रशासनिक क्षमता के कारण ही यह संभव हो पाया है. गोय क्रिकेट संघटनेच्या काल जाल्ल्या वेंचणुकेत चेतन देसाय हांच्या पॅनलाक परिवर्तन गटाक हारोवन ही वेंचणूक जिखली. अध्यक्षपदाच्या वेंचणुकेत चेतन देसाय पॅनलाचे महेश देसाय हांणी भाजप पुरस्कृत परिवर्तन पॅनलाचे महेश कांदोळकर हांकां हारयले. चेतन देसाय पॅनलाचे सगळे उमेदवार जैतिवंत जाले. ह्या वेंचणुकेत सगळ्या 107 क्लबांच्या प्रतिनिधींनी मतदान केले. ह्या जैता उपरांत खबराकारांकडेन उलयतना क्रिकेटी खातीर मुळाव्यो सुविधा उबारपाक प्राधान्य दितले, तशेंच गोंयचे खेळगडे संवसारीक मळाचेर पावचे ह्या खातीर यत्न करतले अशें महेश देसाय हांणी सांगलें. थँक द ऑलमायटी, ड्रीम कम ट्रू, आनी क्लबांक थँक्स करता. ताज्या शिवाय विक्ट्री वॉज नेवर पॉसिबल. म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो, म्हज्या बरोबर क्लब्स आसा, भाव चेतन देसाय, विनोद फडके, अकबर मुल्ला, सूरज लोटलीकर, हे ते व्हडले स्टालवॉर्ड्स, विपुल फडके. हांव जाणाशिल्लो म्हजे विक्ट्री वॉज, आय वॉज कॉन्फिडंट दॅट आय वूड विन इलेक्शन अलॉंग विथ द पॅनल. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 28.7 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. मध्य प्रदेशातल्या धारात स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान आणि 8व्या राष्ट्रीय पोषण महाशिबिराची झाली सुरुवात. आदी सेवा पर्व कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांचे स्वदेशी वापराचे आवाहन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 75व्या वाडदिसा निमतान संवसारभरातल्यान भेटयल्यो परबो. पुराय देशा सयत गोंयांत लेगीत सुरू जालो सेवा पखवाडा. कला अकादमीत मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी सेवा पखवाडा कार्यावळीचें जालें उक्तावण. वीज कलमी कार्यावळी खाला घरां नियमीत करपाच्या येवजणेची अधिसुचोवणी जाल्या जारी. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत. अखंड भारताची बुनियाद दवरपी सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी हैदराबाद निजामाच्या तावडींतल्यान केलें मुक्त. 78व्या हैदराबाद मुक्ती दिसा निमतान संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी केलें परेडीचें निरीक्षण. आनी आतां निमाणे कडेन
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर उपलब्ध आसा। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।